गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार सविस्तर खबरादी हेडलायन्स। राष्ट्रवादी फुटली अजित पवाराचो 29 आमदारां सयत बीजेपीक तेको जालो उपमुख्यमंत्री अजित म्हणटा राष्ट्रवादी आपलीच चिन्हूय आपलेच शरद पवार म्हणटा प्रकार नवो न्ही। शाळेच्या भुरग्यांक मध्यान आहार दिवपाच्या बिडांत अक्षय पात्र फ्रंट रनर स्त्री शक्ती रेसीत शिक्षण खात्यातली सुत्रां म्हणटा 2 दिसांत कॉन्ट्रात कोणांक जाहीर। उटंगाराक लागून गोंयभर लोकजीण विस्कळीत, शारां मार्गांचेर बुट्टी, घरा गाडयांचेर झाडां पडपाचे, रस्त्यार गाडयो स्कीड जावन अपघात जावपाचे प्रकार चालूच। साळगांवकार फुटबॉल क्लब सिनियर लेव्हलाच्या फुटबॉलांतल्यान एक्झिट घेता म्हणून बोवाळ। जीएफए म्हणटा साळगांवकार ग्रासरूट फुटबॉलांत आसतलो, शंखवाळकाराक साळगांवकाराच्या कमबॅकाची आशा। पार्शे धर्मापूर शिल्ली सांत इस्तेव पंचायत पोट वेंचणुकेंत मतदारांचो मिक्स प्रतिसाद। पार्शा 85.16%, धर्मापूर 60.91%, सांत इस्तेव 71.31% मतदान निकाल फाल्यां। आम आदमी पक्षाचे मोहल्ला क्लिनीक गोंयांतूय सुरू। राष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान बाणावले उक्ते। आमदार म्हणटा आपान दिल्लीत करून दाखयलां, गोंयांतूय करता। काणक्या खलपा वाड्यावेल्या आनंदीचेर आकांत, घरादारांत टॉयलेटीत चिखलाचो लोट, हालींच बांदिल्ली राखणे वणत, मातयेचो भराव आनंदीच्या घरांत। आनी जांचो कोण नासता तांकां देव मनशाच्या रुपान धाडटा देवदूत। मोने जाती खातीर सेजल आनी श्रद्धा वोरा एंजल्स, माजरा सुण्या खातीर भयणी चलयता उपचार केंद्र। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रांत राष्ट्रवादी फुटली। विरोधी पक्ष फुडारी अजित पवारान 29 आमदारांक घेवन एकनाथ शिंदे सरकाराक तेको दिलो आनी सोमतीच उपमुख्यमंत्री पदाची सोपुतूय घेतली। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे सिंबॉल खंय तांचेच, वेळ पडल्यार सिंबॉला खातीर झगडटलो म्हणून अजित पवाराचे खुले आव्हान। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार म्हणटा हो प्रकार आपल्याक नवो न्ही। भ्रष्टाचाराचे आरोप करून उपरांत आमदारांक उखल्ले। हय ना करीत महाराष्ट्रात निमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली। अजित पवारान 29 आमदारांक घेवन एकनाथ शिंदे सरकाराक तेको दिलो। सोमतीच उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतली। ताचे बरोबर 8 जाणांनी मंत्रीपदाची सोपूत घेतली। राष्ट्रवादी काँग्रेस आपलीच म्हूण अजित पवाराचो दावो। सिंबॉला खातीर झगडपाची तयारी। आमच्याकडे सर्व आकडा आहे। आम्ही काय एक मिनिट आकडा काय आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत। आपण काळजी करू नका। आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे तुम्ही तो काही विचार करू नका। सगळेजण आमच्या बरोबर आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ ह्या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या जिल्ह्यातल्या भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील। सरकार घटमूट जाता म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री खोशी। गोय राष्ट्रवादी म्हणतात ते शरद पवारा बरोबर, ते निर्णय घेता तो मान्य। म्हणजे या दुसऱ्या पार्टीन गेल्या आणि आयज मंत्रीपद त्यांनी घेयला। आयज चोया डिसिजन किती जाता ते
शरद पवाराचे आणि अकॉर्डिंग टू शरद पवाराचे डिसिजन जाले जी बसका शरद पवारान जेन्ना घेतली आणि हे जर कितें तर एक न्याय येयलो तेजेर आमी मुखार वचपाचे अशें आहा पण आमच्या मतीन हे ना लायक सपोज बीजेपीक गेले हे म्हणटकच आमी हांगासान बीजेपी धांवचे नो. सो आता बी शरद पवारा बरोबर तुम्ही असतले. पळय आतां चोवया कितें डिसिजन जाता आनी कशें जाता तेजेर आमी पावल मारतले मुखार. राष्ट्रवादीचो सुप्रिमो शरद पवार म्हणटा आपल्याक हो प्रकार नवो न्ही. ये दोघी वेगळी नहीं, ये राहुल है, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं. पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग प्राइम मिनिस्टर व्हायलेशन स्टेटमेंट जैसा उल्लेख भी केला की त्यांनी NCC त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली. हा या गोष्टीचं घडले धरण्याची वाट. आमचे नेते आहेत ते आहे काँग्रेस NCC आम्ही अनेक वर्ष एकत्र लढलो. शिवसेनेचा अलीकडे आमची साथ आहे त्यामुळे हे नवीन नाही. आता हे अलीकडे रुजलेले आता नवीन कोण करायचे मला आता तरी काही कोण दिसत नाही. जे आमच्यातनं गेले ज्यांच्यात गेले त्यांच्याशी आमची माहिती होऊ शकत नाही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शाळेच्या भुरग्यांक माध्यान आहार दिवपाच्या बिडात अक्षय पात्र फ्रंट रनर 2 दिसांत कोंत्रात कोणाक ते जाहीर जातले म्हणून शिक्षण खात्यातली सुत्रां सांगता. माध्यान आहाराच्या कोंत्रादा खातीर अक्षय पात्र आनी स्त्री शक्ती मदीं कॉम्पिटिशन. मात डॉक्युमेंटाची छाननी केल्या उपरांत बंगळुरूच्या अक्षय पात्राचो प्रस्ताव बरो आसा अशें दिसता म्हणून सुत्रां कडच्यान कळटा. शाळेच्या भुरग्यांक माध्यान्ह आहार पुरवणे विशीं शिक्षण खात्यान जारी केल्ली निविदा उक्ती केल्या उपरांत 5 संस्था पात्र थारल्यो. तातूंत अक्षय पात्र, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कॉपरेटिव्ह ऑफ इंडिया लिमिटेड ह्या संस्थांचो आस्पाव आसा. ह्या 5 बंगळुरूच्या अक्षय पात्र फाउंडेशन आणि स्त्री शक्ती ह्या 2 संस्थांचो प्रस्ताव बरो दिसता. तातूंत अक्षय पात्राची बाजू घटमूट दिसता म्हूण शिक्षण खात्यातली सुत्रां सांगता. अक्षय पात्र 14 राज्यांतल्या 5 कोटी भुरग्यांक जाल्यार स्त्री शक्ती 5 राज्यांतल्या 2.5 कोटी भुरग्यांक माध्यान्ह आहार दिता. गोंयांत फायनल बिडर 5,000 भुरग्यांक माध्यान्ह आहार दितलो. हेरांक बायलां गट. 2 दिसांत फायनल बिडर स्पश्ट जातलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. उटंगाराक लागून राज्यात जनजीवन विस्कळीत. घरा गाडयांचेर झाडां पडपाचे, रस्त्यार गाडयो स्कीड जावन ॲक्सिडेंट जावपाचे प्रकार तशेंच पालसणां कोसळून येरादारीक आडमेळ येवपाचे प्रकारूय चालूच आसात. झाडां पडपाचे बार्देशांत सगळ्यांत चड घडणुको. मजगतीं गोंय वेधशाळेचो बुधवार मेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, बिरेस्तारा येलो अलर्ट. वाऱ्यान हळडणा मोठे झाड पडले, रस्त्यारूय आडमेळ, लागची शेडूय मातशी मोडली. वेरे बार्देसात गाडयेर झाड पडून नुकसाण. पिळर्णा फायर ब्रिगेडीच्या जवानांनी सुवातेर वचून परिस्थिती आटोप्यात हाडली. म्हापसा स्कीड जावन एक ट्रक रस्त्या भायर पावलो, टायर गटारान. सांगे रस्त्यार पावसान निसरट जावन एक गाडयेचो ॲक्सिडंट जाला. गाडी स्कीड जावन रस्त्या भायर गेली, एकलो जखमी. धारगळ राष्ट्रीय महामार्गार सकाळी पालसण कोसळ्ळें. पोरूय ह्या सुवातेर पालसण कोसळलेलें. उटंगरान मांद्र्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्या. सरपंच आमदारान लक्ष घालचो म्हणून थळावे मागतात. केबला खातीर तो फोडून घातला रस्तो पळय तो तेंच्यांनी करूंक नासलो. पावस येयसर ते वाट पळयता. आमी ऑफिसान वचोन जेन्ना विचारलें ही तेन्ना तेणी एक्सेप्ट केला, ऑन कॅमेरा एक्सेप्ट केला की पावस येयसर काम करपाक मेळना खंय, नाल्यार तो रस्तो बसता थंय. आमी तांकां सांगलेलें उदीक घाला आनी तो बसया आनी मागीर काम करून घेया. शिवोले सारक्या हेतूर जर मतदारसंघान ते करतात काम जाल्यार आमच्या मांद्र्यान कित्याक जायना. शिवोलेचे आमदार जर ती करून घेवंक शकता, हें घालून रबल घालून सारकें बसून सोलिंग करून जर डांबर घालून घेवंक शकता तर बसतले रस्ते बसोंक परत करून घ्या न्हू. जाल्यार आमचो आमदार कित्याक करून घेवंक शकना. हांव मागता बेगीन आतां हे रस्त्यांचे बेगीनूच कितें तरी करूंक जाय. जाल्यार एक्सिडंट जे जातात पळय आतां डेली बेसिसाचेर एक्सिडंट जातात. लोकांक कळना खंय वचपाचें, कशें वचपाचें तें. कारण हळडणा झाड पडून एका घराचे कंपाऊंड डॅमेज जाला. परवरेक कोकिरो सर्कलाकडे गाडयांचो ॲक्सिडंट जावन ट्राफिक जॅम. म्हापशा मोटार स्कीड जावन रस्तो सोडून सकयल पडिल्ली. गाडयेंतले 5 जाण सेफ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोयच्या फुटबॉल क्षेत्रांत व्हडलें नांव आशिल्ले साळगांवकार फुटबॉल क्लब सिनियर लेव्हलाच्या फुटबॉलांतल्यान एक्झिट घेता म्हणून खेळा मळार बोवाळ. जीएफए म्हणटा साळगांवकार ग्रासरूट फुटबॉलांत आसतलो. भारताचो आदलो फुटबॉल कॅप्टन ब्रह्मानंद शंकवळकाराक साळगांवकार कमबॅक करतलो म्हणून विस्वास. खेळा मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा तांचो निर्णय खेळा मळा खातीर मोठो धपको. साळगांवकार फुटबॉल क्लब सिनियर फुटबॉलांतल्यान एक्झिट घेता म्हणून बोवाळ. जीएफए अध्यक्ष म्हणटा सिनियर नासलो तरी ग्रासरूट लेव्हलार ताची सेवा चालूच उरतली. It is very sad news for Goan football, and as a president for me also it is a big shock. But see, Salgaonkar has given big thing for Goa since inception. 67 years आले Salgaonkaran World Trophy जितल्या. They are the first club in India who has a Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, called them and given autograph. I am happy that grassroots तेणें दवरल्या म्हणून आनी तेंच्यांनी ते आमचे आयकून ते डिसिजन घेतलें की एटलीस्ट दे वील पार्टिसिपेट इन अंडर 13 and 15. सो वी आर हॅपी. भारताचो आदलो फुटबॉल कॅप्टन ब्रह्मानंद शंकवाळकराक साळगांवकर क्लब कमबॅक करतलो म्हणून आशा. आनी इट्स अ कंपनीज डिसिजन. एक ताणें होप दवरला दॅट ही मे कम बॅक. आय एप्रिशिएट दॅट. आनी ताणें अंडर 15 घाल्या, अंडर 13 जीएफएन पळय दवरल्या सद्याक. ही विल सी ओवर द इयर्स. कित्याक हांव पासून एक दीस म्हापशां 20 मिनटांनी ग्रावंडा वयलो भायर सरून गेलो. हांव सांगता तुका वेन आय सॉ हायचे फुटबॉल काबार जाता कांय दीस सर आमचो काय म्हणटा फिक्सिंग बी चलतालें पळय तेन्ना खूब दूख लागताली. पण लास्ट जीएफए आतां न्यू प्रेसिडेंटान नंतर ते एक्शन घेतला न्ही. ही इवन पुट सम ऑफ द ऑफिशियल्स बिफोर द क्रायम ब्रांच एंड ऑल, एंड दीस हॅज टू बी क्लीन. आनी तो शिवानंद बाब म्हणटा ते भशेन म्हाका दिसता की हें सगळें हें जायत ही मे थिंक रिथिंक एंड कम बॅक टू द दिस. आय लिव ऑन द होप द साळगांवकर विल बी बॅक. साळगांवकर क्लबान हो निर्णय घेतला आसत जाल्यार खेळा मळार तो व्हडलो धपको असो खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. साळगांवकर फुटबॉल क्लब बऱ्योचश्यो वावग्यो किंवा खरें कितें तें म्हाका खबर ना, पूण बंद करतात अशे तरेचो एक मॅसेज सबंद गोंया भितर आज पसरलेलो आसा. खरें म्हळ्यार अशें जर जालें जाल्यार हो एक खेळा मळाचेर एक वेगळो एक धपको जावन आसा. कारण साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान ह्या फुटबॉल खेळ मुखार व्हरपा खातीर आनी फुटबॉलपटी घडोवपा खातीर तेंचें भरीव अशें योगदान जावन आसा. तुमच्या सायडींतल्यान साळगांवकर फुटबॉल क्लबान डेव्हलप बीन जातलें ना. म्हजे सायडीन हांव प्रयत्न करतलो. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्यांचं एक सेंटिमेंट किंवा त्यांचं कारण कितें आसा हें जाणून घेवपाचें. बट आय कॅनॉट फोर्स. पारसे, धर्मापूर, शिल्ली आणि सांत इस्तेव पंचायतीचे पोटवेंचणुकेत मतदारांचो मिक्स प्रतिसाद मेळ्ळो. पारशा प्रभाग 7त 85.16%, धर्मापूर शिल्ली प्रभाग 2त फक्त 60.91%, जाल्यार सांत इस्तेव प्रभाग 5त 71.31% मतदान जालें. मतमेजणी फाल्यां सकाळीं जातली. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. आम आदमी पक्षाचे मोहल्ला क्लिनिक गोंयांतूय सुरू. नॅशनल डॉक्टर्स डे निमतान बाणावलेचो आमदार वेंजी वेळगासान बाणावले मोहल्ला क्लिनिक सुरू केलें. ह्या क्लिनिकाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक बरी सेवा दिवपाक मेळटली. दिल्लीत जें आपान केलां तें गोंयांतूय जाता म्हणून वेंजी उलयलो. एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की हेंवूय करूंक जाता आनी लोकांक जे आम दिल्ली कोण दाखयलां ते गोंयांतूय कोण जात म्हूण म्हाका संदी दिली निवडून हाडून. सो हांव देवाक आर्गां दितां, बाणावले लोकांक आर्गां दितां. सेइंग दीस वॉज अ रेप्लिका गुड हेल्थ क्लिनिक, अ रेप्लिका ऑफ दी मौला क्लिनिक. जे मौला क्लिनिक देशभर चर्चा जाल्ली आसा, आखे वर्ल्डभर चर्चा जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टीचो मौला क्लिनिक हो रेप्लिका आज आमी गोंयां हाडला
आणि ताका आमी दवरला नाव गुड हेल्थ क्लिनिक. आणि हांगा दोतोर आसतलो फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टील इवनिंग 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे. तपासपाचे फ्री आसतले. बेसिक जी वखदां आसा, कोणा तोंडयेची दुयेंस जाले कितें बेसिक वखदां आसा ती वखदां आमी हांगा दितले आणि बेसिक ट्रीटमेंट जो आसा हांगा करतले. We made a promise that we will see that in Benaulem constituency we will open up a Mola clinic. And today is the day where Benzi and the Aam Aadmi Party has fulfilled this promise. To have this kind of facilities for their own people. So this is something which all our own people should utilize it completely. And the clinic is in a great, it has got great facilities, and a doctor will be available from morning till evening. A nurse will be available. Lot of times what happens is whenever we have any small medical problem, lot of people go to the medical shop without getting, they treat their own films. खलपवाडो काणका म्हापशेच्या आनंदी साळगांवकाराचेर आकांत. घरादारात टॉयलेटीत चिखलाचो लोट पावलो. हालींच तिच्या घरा फाटल्यान राखणे म्हणत बांदिल्ली मात मातयेचो भराव तसोच आशिल्लो. उटंगरान तो भराव सरळ तिच्या घरादारात. चिखल काडून पंचायतीन सरकारान आधार करचो म्हणून आनंदी मागता. देड्याक पावस लागलो पळय व्हडले दोडको व्हडले हेजे उदीक हांगासर 11 रातचे हांचे उदक करपाचे परत देड्याक उदीक पावस येयलो आनी हाची कळी हे उदीक वचून ती कळी सगळी चोपप पाणी फुडें वचना. मी घरान एकटेच आसता. हय एकटी काय म्हणजे नात्रा म्हाजी रावताली ती संडास ना म्हणून ती गेली. थळाव्या पंचाकडे आधार मागूंक गेल्यार त्याच्या कानार खंय केंस. तेंच्यान सगळे पयलीं ताचे हे मुदीक घालून तेंच्यान जाय पासाक घेता सगळे. आणि हो संडास हे पयशे हेका दवरलेले ते 1.5 लाख म्हाका ते नुकसाणी करून हे म्हाका बांदकाम करून हे म्हाका सुचयले. कोणाक मनशान सांगले तुका सांगले त्या ऑफिसान वचून सांगून गेले तांकां वचून चाडयो सांगा. पुलिसान चाडयो केली त्यांनी मान्यतेरान घेतले म्हणजे हितून पंचायतीन घातले आणि अशा ऑफिसांनी खंय खंय ऑफिसान कोणाच्या ऑफिसान खंय कितें कोण बरें करता तेंची माहिती घेवन म्हाका कितें आधार दितील मदत करतील म्हणून सांगून गेले तांकां चाडयो करून सांगा. ओके आता सध्या पर्यंत अशें कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. संडास पयलीं उबो वचूंक गावना. ओके ही माती सगळी हे मातयेन म्हाजो पांय काडटा. तूं पंच म्हणून ताका सांगपाक गेली ताणें कितें म्हटलें. त्याने हांव म्हाज्या दारार उगडो काडटा चलोवंक लाग हांगल्ले व्हडल्या आनी चेडूय म्हाजे सांगूंक गेले म्हाज्या दारार इंटेर हाडटा लाग वाटते हांगल्ले चलोवंक लाग. चेडवा बी म्हाजे तेच सांगले तेणे म्हाका बायलां कडेन उलोवपाची इला ह्या ना ते मेरेन हांवें ताका कितें सांगोवपूय वचना आनी हितूनूय वचना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. पावस पडलो काय गोंयचे शेतकार शेतांच्या कामाक लागता. कितलेशेच जाण फोटवाक लागून शेतांत देंवता. मात हाका आडवाद थारता मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार. तो शेतांत देंवलो आनी शेतकार कसो कामाक लागलो. नांगरपा पसत शेत रोवपा मेरेनचें काम अस्सल शेतकार कसो करतना जीत दिसलो. खेळामळा सावन राजकारणा मेरेन कसब दाखोवपी ऑलरावंडर जिताचे शेतकामांतले कसबूय पळयात. पावस सुरू जालो काय शेतकार शेतकामाक सुरवात करतात. कितलेशेच जाण सोशल मिडिया खातीर फोटो काडूंक शेतात देंवतात. हातांत रोपो नाजाल्यार खंयच्याय हाताक लागता ते अवजड घेवन फोटो काडटात. मात कांय राजकारणी मानेस्त अशें आसा की तांकां शेतकाम कळटा. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार शेतात देंवलो. फकत देवूंक ना जाल्यार ताणें माकना हातांत धरून शेतूय नांगरलें. उपरांत शेत उपपा पासून ते रोवपा मेरेन कामूय केलें. जीत शेतात काम करता ते पळयत जाल्यार तो आतांच शेतात देंवला अशें दिसचें ना. तो शेतकार जशें काम करता त्याच सहजतेन काम करता. जितान आपूण ऑलरावंडर म्हणून परत एकदा दाखोवन दिलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. जांचो कोण नासता तांकां देव मनशाच्या रुपान खंय देवदूत धाडटा.
मोने जाती खातीरूय देवान अशेच देवदूत धाडल्यात. सेजल आनी श्रद्धा वोरा अश्यो 2 भयण्यो धाडल्यात. दोगूय मेळून एंजल्स फॉर एनिमल्स म्हणल्यार माजरां आनी सुण्या खातीर उपचार केंद्र चलयतात. सध्या तांच्या सेंटरांत सुमार 30 सुणी आनी 15 माजरां आसात. आमच्या पॅट्रन सिरिजात पळोवया देवदूत सेजल आनी श्रद्धा वोरा. अशें म्हणटात न्ही, जांचो कोण आसना तांचो देव आसता. अशीच सुणी माजरां जावं गोरवां जीं रस्त्यार सोडलेलीं असतात तांचेर मायेचो हात फिरोवपी खूब कमी लोक असतात. सो आयच्या आमच्या पॅट्रन्स ह्या सिरिजान आमी आसा खोर्जुवें आनी आमचे बरोबर आसात 2 भयणी सेजल आनी श्रद्धा, जांच्यांनी एंजल्स फॉर एनिमल्स ट्रिटमेंट सेंटर स्टार्ट केला असल्या रेस्क्यूड डॉग्स एंड कॅट्सां खातीर. सेजल, श्रद्धा, वेलकम टू आवर सिरीज. Nowadays people they look for secure job, 10 to 5 jobs. What made you all run after cats and dogs? Honestly, we really weren't planning to run after them ourselves. But like you said, no, for people who nobody is there, God is there. God was there for us to guide us and show us the way to help these animals. I'm the dog lover and she's the cat lover. We love both of us. Yes. We managed to start the cat rescues at home. We started fostering kittens, then we started taking in injured cats. I had my yoga shala, so slowly cages started filling up and cats started coming in. And we have a terrace on top, so very shortly we converted the entire terrace into a cattery where we started doing the sterilization for cats, 15 to 20 cats every week. So yes, the whole thing is in our house. We have sterilization on the rooftop and rescue room downstairs, and my mother's room is the foster room for the kittens and the puppies and things like that. Is there any dog or a cat which came to you in a very terrible state and you all have completely transformed it? This boy called Scooby, he came to us with his entire hind paralyzed. He was just able to walk on his front 2 feet, and we started to basically give him a lot of physiotherapy, and he has actually miraculously recovered because we didn't think that he would make a full recovery. This boy has literally healed in 3 weeks. So we have a lot of hope that just a little bit of physiotherapy, massage actually heals them. You said you all do physiotherapy to treat them. Do you all have all the machineries available here? Yeah, so there are special type of harnesses in which the dog is made to put into the harness, and a lot of massage and movement of the joints. It's all done by certified paravets. We do have some pillars of support, some patrons who are regular monthly donors. It's friends and family. It's thanks to angels like these that we are actually getting some help. 5.5 lakhs a month is what it costs to run this. तरी आशिल्ली सेजल आनी श्रद्धा, the real angels for animals. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकरा वांगडा अपेक्षा पेडणेकर, प्रुडंटा खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, शो टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.